ता आंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें अशें सोर्गीच्या राजान जातलें. तांचे मोदल्यो 5 पिसात आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसात आंकवारी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या शिल्ल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोनयानीर असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्याक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालोत द्यात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तेल बिलकूल पावचें ना. विकतल्यांगेर वचात आनी तुमी घेयात, हेंच अदीक बरें. विकतें घेवंक वेता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंकवारी तांच्या बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेकी दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत.